गोवा डेअरीची प्रशासकाचे अध्यक्षतेखाला जनरल बॉडी मीटिंग जाली। इन्क्वायरी रिपोर्टाचेर चर्चा जावन प्रोसिजरा प्रमाण प्रत्येक मुद्द्याचेर इन्क्वायरी करपाचे थारला। अंदू गोवा डेअरीक 1,80,00,000 रुपयाचो फायदो जाला। कॅटल फीडाचो लॉसूय बरोच भरून आयला म्हूण MD रघुनाथ धुरी उलयलो। डेअरी मुखार व्हरूंक योग्य पद्दतीन काम करतले म्हूण मिटिंगेक थारला। हांगा डेअरीच्या विभागांत खास करून जे प्रोसिजर्स आसा ते एज पर रुल्स एंड रेग्युलेशन ते प्रोसिजर करून घेवपाचे आनी वेव्हार चलोवपाचे तेंच्यांनी आश्वासन दिल्लें आसा। सो इन्क्वायरीचे बीन कितें जाला उलोवप? इन्क्वायरीच्या सब्जेक्ट आशिल्लो त्या सब्जेक्टानुसार ताणें सांगलां की ज्या प्रोसिजरान इन्क्वायरी मुखार जर व्हरपा जाय आनी व्हरतले जाल्यार तो प्रोसिजर एडॉप्ट करून ती इन्क्वायरी कंप्लीट करता म्हटल्यार। तर गिफ्ट दिता न्ही ती त्या सोसायटीक जागा चॅरमॅनाक दिता। ही गिफ्ट आमी जे कोण सभासद हांगा संस्थांचे चेअरमॅन जे हांगा येतात एटेंड जाता तांकांच आमी दिता। हय ना कितली इन्क्वायरी बीन कशी हें सांगल्या कितली इन्क्वायरी जावपाची बीन आहा ती फाटली? ना जे इन्क्वायरी संदर्भाचे मुद्दे मांडलेले आसा इन्क्वायरी मागल्यात आनी तातूंत जे मुद्दे आसा त्या मुद्द्यानुसार ती इन्क्वायरी चलतली। एन्युअल रिपोर्ट पास जालो तुमचो? हय सो एन्युअल रिपोर्टान कितें आसा? कितले प्रॉफीट कितले लॉस कितें कशें कितें? प्रॉफीट आमचे 1,80,00,000 आसा कळ्ळें न्ही। लॉसीस ना आमकां प्रॉफिटान आसा। पण कॅटल फीड बीन प्लांटाची कॅटल फीड प्लांटाचो खुबसो लॉस आसलो तो भरून आयला आनी ओगे 16 लाखच फक्त त्या वर्साक लॉस आसा। इन्क्वायरी कमिटी खास कमिटी कितें? ना ही इन्क्वायरी कमिटी अंडर परव्यू ऑफ रजिस्ट्रार ज्यांच्यांनी तांकां हांगा प्रशासक म्हणून नेमला त्यांच्या आदेशानुसार जातली। रिकवरी मुदत वाडोवन दिली तांकां? कितें मुदत वाडोवन दिली इन्क्वायरी कमिटी? गेल्ले एजीएमाची अपॉयंट केल्ली पळय त्या कमिटीचो रोल ना ह्या इन्क्वायरीन कळ्ळें न्ही। ही इन्क्वायरी इंडिपेंडंट जातली दुसऱ्यांच्या कमिटीक मुदत वाडून दिल्या काय म्हणटा आनीक चौकशी हें करपाक? तांचे कांयच ना हितून इन्क्वायरीन अस्तित्वात ना म्हणपाची? कायदेशीर दृश्ट्या ती कमिटी अस्तित्वात ना। ओके जशें रजिस्ट्रान ताका हें दिलां पयल्याच्या बोर्डाक ताजेर आपलें हें सही दिला त्या सहीनुसार तरी तांकां कमिटीक कांय हें ना। 3.5 कोटी कितें तरी रिकवरी तुमची पेंडींग उरले तेजे संदर्भान कितें तरी खुबशे येयल्ले कितें? ह्यो रिकवरी ज्यो आसता न्ही त्यो गव्हर्मेंट इन्स्टिट्यूट जे आसता न्ही लायक हॉस्पिटल्स आनी कितें तांचे कडेन ते पयशे उरतात। सो त्यो रिकवरी टायम टू टायम आमी रिकवर करून घेताच पण केन्ना केन्ना फायनान्शियल इयराचे दुसऱ्या इयराक वता। ते इन्क्वायरी आमी स्टील जर आनी स्ट्रेंथन करून जर उरलं अशें दिसता जाल्यार आमी ते रिकवर। राज्यांत रेंव काडपाक बंदी चालूच उरतली। नेमा प्रमाण पावसांत फाटले 4 म्हयने रेंव काडपाक आशिल्लो बंदी काळ सोमारा सोंपता। मात सोमारा बंदी काळ सोंपूनय रेंव काडपाक मेळची ना। बंदी चालूच उरतली। खण खात्यान अजून परमिटां रिन्यू केल्ली नात आनी नवी परमिटांय दिल्ली नात आनी दुसरे वाटेन हायकोर्टांत रेंव काडपाचेर सुनावणी सुरू आसा। तो मेरेन खण खातें परमिटां दिवंक शकना। गोंयच्या न्हंयांनी रेंव काडपाक जून ते सप्टेंबर 4 म्हयने बंदी आशिल्ली। हे बंदीचो काळ 1 ऑक्टोबराक सोंपता। मात बंदी काळ सोंपूनय खण खातें एका रेंवकाराक रेंव काडपाक परवानगी दिवंक शकना। खण खात्यांतल्या सुत्रां कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण कितलेशेच रेंवकारांनी तांचे परमीट रिन्युवला खातीर खात्या कडेन अर्ज केला। मात खण खात्यान रेवेचे एकूय परमीट रिन्यू केल्ले ना, नवें परमीटूय दिल्लें ना। रेवेचेर हायकोर्टात सुनावणी चालू आसा। फुडली सुनावणी 3 ऑक्टोबराक। खण खातें रेवेचेर हायकोर्टाच्या आदेशाची वाट पळयता। आदेश ये मेरेन गोंयांत रेंव काडपाक मेळची ना। सगळे रेंवकार तांचो धंदो सुरू करपाक म्हूण रावल्यात। सगळे जाण वाट पळयतात ती हायकोर्टाच्या आदेशाची। हांव फुल्ली डिपेंड ऑन रेवेच्या धंद्याचेर आसा। आमचो ट्रेडिशनल धंदो खूब आमच्या बापायनी बीन आमी तेच करून येयल्ले आसा आनी पार्शियली आमी फिशींग करता। आतां कितें जालां नुस्तें मेळना आनी रेंवू बंद जाल्ली आसा। त्या कारणान आतां कितें जालां आमच्या पोट्या पाण्याचो प्रश्न उपस्थित जाला। आतां आमकां कितें करूं अशें जालां। तेन्ना ह्या सरकाराक हांव निवेदन दिता करता की तेंच्यांनी मातसो ह्या मॅटरान लक्ष दिवन हे आमच्या सारके जे लोक आसा तेंचे कशे प्रश्न सॉल्व जातलो हेचेर तेंच्यांनी चड विचार करचो। आमी परमीट होल्डर आसतना आमकां भंय दिसता इल्लिगल मायनींग आमी इल्लिगल रेंव काडपाक। काय ते व्हडे धरीत जाल्यार म्हाजे व्हडे गेले आनी म्हाजे परमीटूय गेले। अशी खुबशी इल्लिगल व्हडी चालू आसा। तेंचेर गव्हर्मेंटान विचार करचो आनी तांकां टोटली बंद करचें।
तेन्नाच हो धंदो सुरळीत चलतलो आनी आमच्या सारक्याचो प्रश्न सुट्टलो. कित्याक हो धंदो चडसो आवटसायड लेबराचेर डिपेंड आसा. एक तर लेबर हांगा आमच्या गोवान अवेलेबल ना आनी हे लेबर एकठांय करता आसतना खूब प्रॉब्लेम जाता. आनी हे जे लेबर कोण पयलींचे डिपेंड आसा पळय जे होडेकारांचे ते दुसऱ्या स्टेटीन गेल्यार हांगा एक लेबर मेळपाची शक्यता कमी आसा. हे प्रश्न आसा ते बेगीन गव्हर्मेंटान लक्षान घेवन आमचो जे रेवेकाराचो प्रश्न आसा हो सँड मायनींग हो स्टार्ट करचो. जर नवें इम्प्लिमेंटेशन येयले जर होडी चेंज करपाची जाल्यार हांगा गव्हर्मेंटान हेजेरूच तांकां चिंतचें बाबा की तांकां टायम दिवचो, असो अचानक तांचेर घात घालचो न्हू. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवास. घरगुती गॅस सिलिंडरांतल्यान गॅस चोरपाची कितलीशीच प्रकरणां उक्ताडार आयली तरी गॅस सिलिंडर विकपी सुदारपाचें नांवूच घेना. पोबुर्फा घोळणा HP गॅस सिलिंडर सप्लाय करप्यांचे कर्मजागृत लोकांनी उक्ताडार हाडलें. थंय सिलिंडर सप्लाय करपी एका सिलिंडरांतल्यान दुसऱ्या सिलिंडरांत गॅस सोडटना लोकांनी ताका रेड हँडेड धरलें आनी म्हापशां पुलिशी कडेन दिलें. पुलिसांनी चौगां सयत गॅस सिलिंडर सप्लाय करपी गाडी ताब्यांत घेतल्या. एके वटेन म्हारगाय तेंगशी काडटा, गॅस सिलिंडराचो प्रेस मळबाक तेंकता, जाल्यार दुसरे वटेन गॅस सप्लाय करपी लोकांच्या मेहनतीच्या पयशांचेर हात मारता. गॅस चोरपाची ही पद्दत पळयात. एका सिलिंडराक पायप लावन ताचेर दुसरो सिलिंडर दवरून गॅस ट्रान्सफर. राज्यांत गॅस चोरपाचे असले प्रकार आदीं उजवाडाक आयल्यात, पूण चोरांक चटक लागल्या ती सुटना. पोंबुर्फा गोळणाच्या लोकांनी गॅस चोरप्यांक रेड हँडेड धरले. लोगों को ऐसा क्यों फंसा है तुम लोग? तू बराबर बोल पहला, क्यों ऐसा, क्यों तुम बोला गाड़ी घुमाया, गाड़ी का ब्रेक मारा बिना क्या गाड़ी ऐसा तुम लोगों को पेमेंट. लोकांनी गॅस सिलिंडर सप्लाय करपी तिगांक धरल्या उपरांत तांचे वयर काम करपी थंय पावलो. लोकांनी ताका जाप विचारली. हे क्या स्क्रॅप नाही काय भरेला सिलेंडर काय को मांगता है? वही बोलता है ना, खाली सिलेंडर का लगाता है, हमारे से 5 रुपया लेता है ना, तो ये काय को मांगता है? भरेला सिलेंडर को ऐसा ये लफड़ा करने को नहीं मालूम नहीं कैसा. तुम मैनेजर हो, तुमको मालूम पड़ना मांगता. हम ये फील्ड में काम करते हैं, मैं ऑफिस में काम करता हूँ. ऐसा नहीं रे, वो लोग बोला तुम मैनेजर है, वो लोग बोला ना ऑफिस में टेक्नीशियन का काम करता हूँ. क्यों आया तू? क्यों आया तुम? टेक्नीशियन है ना, आप टेक्नीशियन है ना. अभी इसमें अगर आधा किलो ये गैस का वो दूसरे में निकाल सकता है, उसका सर आइडिया वो लोग बोलता है निकाल सकता है, बोलता वो बोलता है टेक्नीशियन का आइडिया उससे ज्यादा होना चाहिए ना. अभी एक काम करो तुम, अभी तुम एक काम करो, आधा किलो सिलेंडर है ना वो निकालो. चल, तुम टेक्नीशियन है ना. हम किधर गैस निकालने का डालने का हमका काम नहीं है. क्या करने का? क्या बात करता है तू? सर हमारा काम वो आइडिया मैकेनिक टेक्नीशियन बोल रहा है ना. गैस का हमका क्या काम है? गैस निकालने का डालने का हमारा काम नहीं है. क्या काम है तेरा? मैकेनिक सर्व्हिसिंग करने का मैकेनिक काम है. गॅस चोरपी तिगांसयत तांचे वयर काम करपी टेक्निशियन कम मॅनेजराक लोकांनी पुलिसे कडेन दिलो. प्रुडंटा खातीर श्वेता मेंडीस. कुंकळे मंगेशी बस आनी स्कुटरी मदीं जाल्ल्या एक्सिडेंटात स्कुटरीचेर फाटल्यान बशिल्ल्या एका चलयेक आत्ताक मरण आयलें. मरण आयल्या तें 20 वर्सांचें सुचित्रा गावडे रावपी पणशे 70चे. बस आनी स्कुटर दोनूय बाणस्तारी वाटेन वताली. बसीचो ड्रायव्हर फारूक शेखाक फोंडे पुलिसांनी अटक केल्या. फुडलो तपास चालू आसा. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक.